मायमगोचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. टीसीपी मंत्री आणि मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात पणजे गोंयकारांचो उद्रेक. साबार एनजीओनी काढली भायर घुसमट. फाल्यां 2 ऑक्टोबर भारत स्वच्छ करपाचो आसत जाल्यार भ्रष्ट अधिकाऱ्यांक वड्यात काडून गोंयकारांची गर्जना. मडगांव फारयली एका मनशाची बुलेट. पुण्या काडले फुज्ज्यो. मडगांव पुलिसांनी पुण्या वचून धरलो चोराक. घरगुती सिलेंडराक KYCची जोडणी. आधार कार्डाचो लिंक सक्तीचो. लोकांमदी खवदळ. सरकारान वचचें लोकांच्या दारी, मागलें काणकोणकारांनी. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे आणि मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या विरोधात आयज पणजे गोंयकारांचो उद्रेक पळोवपाक मेळ्ळो. साबार एनजीओनी घुसमट भायर काडली. तिडकीक वाट मेकळी करून दिली. फाल्यां 2 ऑक्टोबर भाजपा सरकाराक भारत स्वच्छ करपाचो आसत जाल्यार भ्रष्ट अधिकाऱ्यांक काडून वडयात गोंयकारांनी गर्जना केली. आता पयशे जाले आमकां माड लायतले जाल्यार जमीनूच ना. ह्या सरकारान जमीनूच सगळी खाल्ल्या आनी सगळी दिल्लीकारांक विकल्या. माड खंयसर लायतले? तुम्ही आमकां अंडर एस्टिमेट केल्या बोंकाराक. जे उजो आमी बोंकान पेटयलो तुका सांगलेले. आयज गोंयकार न्हिदलेले ना. जर तर गोंयकार उठले जाल्यार तुजी परिस्थिती कितें जातली हेचे परिचय कांयच दीस दाखयला न्ही. आनी आयज जर गोंयकारा कडेन तूं घेवप परतो पयली आयज खंय तरी फाटी सर. जे गोंय काबार करपाक आयज तूं फुडें सरला. हांव सगळ्या सरकारांचे कांय जर निवडून दिल्ले तांकां सांगता गोंय जिखपा खातीर येतात हे लोकांनी तुका निवडून दिवनातले. गोंय जिखपा खातीर तुका निवडून दिवनातले. ज्या दिसा सगळे सेवेकार आमच्या बोमान आमकां सपोर्ट करपाक पावलो त्या टायमाचेर आमचो महादेव आमचो देव तेच्या आंगार शिरलो आनी ताका एक गोरबा दिली. सगळे सेवेकार तुका बोमात न्हू संपूर्ण गोंय राखपाची जबाबदारी आमी दिता. आनी ती वेवस्थीत What is your name? Sorry? So why you come over here? To save Goa. आणि फाल्यां स्वच्छ भारत करपाक मिडिया मुखार एक पॉलिटिशियन मुखार येतले. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता स्वच्छ भारत तर करपाक जाय पयली करप्ट जे ऑफिसर्स आसा आनी करप्ट एमएलएस आसा तांचे सायडीक. परफेक्ट. टीसीपीन गोंयभर चलयल्ली कामां आनी विविध प्रकल्पांक घेवन विविध एनजीओ संघटना आनी समाजीक राजकीय मळार वावर करप्यांनी पणजे टीसीपीचे कचेरे मुखार येवन निशेध उक्तायलो. टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे कटआउट्स ह्या उद्रेकाक बळी पडले. सँड मायनिंग, ट्री कटिंग, हिल कटिंग, रिव्हर पोल्युशन, स्टॉप डिस्ट्रक्शन, डोंट लेट दिल्ली कार टू कॉन्कर गोवा, राजेश नाईक गो बॅक अशे तकटे हातात घेवन लोकांनी गर्दी करून तिडक भायर काडली. असो हो आतां रिकरिंग इव्हेंट जातलो गोंयान असले प्रोटेस्ट. कित्याक एक्टिविजम इट पार्ट टायम एक्टिविटी नाव एनी मूव इन गोवा. गोंयकार आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी समजलेले आहा. इवन जर आमी घरा कडेन मनाय हाडटा जाल्यार तो सारको काम करता काय ना ते आमी पळयतात. आनी आमी इलेक्ट करून हाडटले एमएलएक अशें वाऱ्यार सोडचे ना म्हणून आयज मेसेज केल्लेली आहा. 883 सिग्नेचर्स जाल्लेले आहा. राजेश नाईक ऑफिसान ना. एक मिनिट रावता.
राजेश नायक ऑफिसान ना आनी हीच मेसेज सगळ्या गोंयकारांक कळपाक जाय. हे लोक अशेच गोंय विकतले आनी निमाणे पळोवन वयतले. आमकां हांगाच रावूंक जाय. आमचे गोय आमचे गोय भावानो भगिनो, आमचे गोंय काबार करपाक ज्यो संस्था आनी जे मनीस रिस्पॉन्सिबल आसा, आमी पळयता की मोस्ट ऑफ देम आर 3 लेटर वर्ड्स, 3 अक्षराचे शब्द. CTP, TCP, PDA, ODP, सारखे काय ना? पूण what is the most dangerous 3 letter word for Goa? It is the BJP. The most dangerous 3 letter word for Goa is the BJP. We would not like to come and meet her again when she is appointed Chief Town Planner with a similar letter. Because we are determined. We are determined that this type of planning that is being done by Mr. Vishwajit Rane with the support of Mr. Pramod Sawant and with the support of the Chief Town Planner is not something which we are going to allow to tolerate. We are going to stop it. Please note how much you have already won. As I said, 49 lakh square meters have been converted by the signatures of Mr. Rajesh. Already 23 lakhs have been made worthless and thrown into the dustbin because the government itself has withdrawn 16B. They have said 16B naga, too much of a problem, we can't pay them. So automatically from 49 signatures that he has made, 23 lakhs square meters of property have become useless. They have been thrown into the basket. 22 lakh, which is under 17.2, that we have to get cancelled. And there's another 3 lakh under 39A, which we have to go. We will not rest till this is done. गोवा 365 खातीर विन्सन रोसारियो, डायलन रॉड्रिगीस आणि मुझेफ शेख. राज्यात गुन्हेगारी घडणुको वाढत आसात. चोरयांक तर शीम मेर उरली ना. शाळा देवळां सोडिनात. मडगांवां एका मनशाची बुलेट भरत सोनारान चोरून पुण्या फुज्ज्यो काडल्यो. मडगांवच्या पुलिसांनी पुण्या वचून चोराक धरलो. तेचेर आनीकय गुन्यांव नोंद आसात खंय. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. मडगांव पुलीस स्टेशनार एक थेफ्ट केस जी आसा, बुलेट चोरली म्हणून केस रेजिस्टर केली आनी ह्या रेजिस्टर करतरी मडगांव पुलिसांनी एक टीम तयार केली आनी ही टीम जी आसा एका ASI दिलखुश आनीक जो LIB स्टाफ आसा गोरख हेंची टीम काडली आनी तांकां ह्या केसीचेर पुणा हांगा धाडलो. जेन्ना पुणा हे गेले त्या टायमार पुणाचें जें पुलीस स्टेशन आसा, ह्या पुलीस स्टेशनार तेणी चाणक्य म्हणून एक पुलीस स्टेशन आसा, ह्या पुलीस स्टेशनार तेणी कंप्लेन आपल्याली दिली आनीक ते बायक सोदपा लागले. जेन्ना ही बुलेट जी आसा ही जेन्ना एक्यूज घेवन वतालो त्याच तरेचो सस्पेक्ट असो एक्यूज जो आसा ह्या चाणक्य पुलीस स्टेशनाक मेळ्ळो आनीक तेणी ह्या एक्यूजाक हाडायलो बुलेट घेवन वतना. त्या टायमार थंय कांयसो वाद जालो आनीक वाद जातकीर तेणी व्हेरीफाय जेन्ना केले पुलिसेन त्या टायमार कळ्ळें की ही बुलेट जी आसा ही डुप्लिकेट नंबर घातलेली बुलेट आसा आनी ही गोंयच्यान चोरले म्हणून. त्या टायमार ताका अरेस्ट करतकीर ह्या पुलिसे मुखार ह्या एक्युजान एक धमकी दिली की गोंयची पुलिसे की तुमी गोंया पावच पयलीं तुमकां आमी काबार करतली म्हणून. पूण हेच वळी धमक दिवची कापास्ताद कितें आसतली तुमी पळयात. आनी अशें करून जर धमकी दिली आनीक जर फाल्यां कितें जालें तर एक रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो. ह्या एक्युजाक धरतरेक जर गोंयची पुलीस जी आसा मडगांवचे हे सद्या ताका मडगांव पुलीस स्टेशनार घेवन येयल्या. तेणी सद्याक GMFC कोर्टाक एक 2 दीस करून 5 दिसांचो रिमांड घेतला. पूण एकच आमी सांगपाक सोदतात की अशें करून जेन्ना केसी खातीर जेन्ना भायली गांवांनी वयतात त्या टायमार हांकां प्रोटेक्शन म्हणून तें फूल आसपाक जाय. आनीक प्रोटेक्शन ना जालें जाल्यार ह्यो ज्यो केसी आसात त्यो मुखार वचपा ना, ह्यो खंय तरी पोनाक उरतले. आनी हेजो जर केसीचो जर इन्वेस्टिगेशन जातलें जाल्यार आमच्यान जी टीम वयता त्या टिमीक बरे भशेन थंय तांकां प्रोटेक्शन मेळपाक जाय म्हणून मागता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सरकार तुमच्या दारी म्हण सांगतात जाल्यार सिलेंडर KYC लिंकाच्या नांवान लोकांक तुमच्या दारी कित्याक हाडटात? तुमकां लोकां म्हऱ्यान वचपाक जायना? काणकोणकारांनी सरकारा कडेन जाप मागल्या. एडवान्स बुकिंगांक आधार कार्ड लिंक करप सक्तीचें केलां. तेका घेवन काणकोणच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी खवदळ पडला. पळयात स्पेशल रिपोर्ट. देखिए कौन से न्यूज़पेपर का कटिंग है मुझे पता नहीं है. हाँ वही तो, आपको ही मालूम नहीं तो हमें कैसा मालूम पड़ेगा? ये आपको ही मालूम नहीं कौन सा पेपर हो, हमें कैसा मालूम पड़ेगा? एक गोवा का पेपर बॉम्बे के पेपर में दे देंगे, हमें पूछेंगे गोवा का पेपर है. गोवा का कौन सा पेपर है, उसका नाम मालूम है, डेट मालूम है आपको? परिये सह्याद्री प्रतिनिधि. हाँ, ये गोवा का नहीं है. वो सह्याद्री हमारा नहीं है. सह्याद्री किधर पड़ता है देखो. जाय तांचे बरोबर आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह येता. पूण तुम्ही कोण तरी तुमची मनशां धाडात हू आर HP's ऑथॉरिटीज, बिकॉज हे स्टार्ट आमी केला न्ही, हे स्टार्ट तांणी केला. सो ज्या मनशांनी स्टार्ट केला तांची धाडात आमी बरोबर आसात. जाणटी मनशांनी बुकींग कशें करपाचें हो मुगेलो प्रश्न. सध्या सरकार जनते खातीर ज्यो साधन सुविधा दिवपाक जाय त्यो दिवपाक शकना. म्हणूनच सरकाराक दर एक तालुक्यांनी सरकार तुमच्या दारी अशा तरेचो उपक्रम राबोवचो पडटा आनी लाखांनी खर्च करून एका दिसा भितर कांय लोकांची कामां करची पडटा. पूण काणकोण तालुक्यांक मातशें सरकार तुमच्या दारी आसून सुद्दां लोकांक फोंडां घाली अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. काणकोण तालुक्यांक सुमार 18,000 इतली गॅसाची कनेक्शनां आसा आनी ही कनेक्शनां आतां हेजे फुडें प्रॉपर चालू उरपाक जाय ना तर गॅस सिलिंडर आपल्याक मेळपाक जाय जाल्यार तालुक्यांतल्या मेन ऑफिसांक तांच्या येवन KYC सिस्टम इम्प्लिमेंट करपाची आनी ताचे नंतरच गॅस मेळटलो अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. आनी ताका लागून काणकोण तालुक्यांतल्या मुख्य द्वार ज्या जाग्याचेर चावडी हांगासर आशिल्ल्या ह्या ऑफिसांनी सामकीच आतां झुंबड पडपाक लागल्या. हाजे खातीर कितलेशेच पयसल्ल्यान लोक खास करून काणकोण तालुक्यांतलो गांवडोंगरी, खोतीगांव किंवा लोलये, पोळे त्याच बरोबर खोला सारकिल्ले जे लोक आसात ह्या लोकांक सुमार 20 ते 22 इतले किलोमीटर येवन हांगासर लायनी रावचे पडटा आनी दिसभर लायनी रावन सुद्दां काम जायना जाल्यार दुसऱ्या दिसा येवचें पडटा. आज तुमकां खबर आहे काणकोणमध्ये HP गॅस सर्व्हिस देसाई सर्व्हिसिंग हे आमच्या काणकोण तालुक्या भागात सगळ्या गॅस सप्लाय करतात HPच्या गॅस सर्व्हिसी अंडर. आणि आता एक नवी तेमी आयसा 8 दीस जाले लोकांक सगळ्यांक तेमी सेल करपाक वयता पळय सिलिंडर्स ते तेंचे गाडीवाल्यान तांकां सांगता लोकांक तुमची आतां परत रजिस्ट्रेशन करपाक पडटा म्हण हे KYC लिंक म्हण तें. आनीक ताका लागून आज हांगा सगळ्यो लायनी चालू आसात तेंची शॉपां मुखार. हांगा ट्रॅफिका प्रॉब्लेम जाता. कोण आतां जाणटे लोक आसा ते वता उबे रावतात तांकां घुंवळिल्ल्या चक्र ह्या दिसा ते म्हाका 8 दीस लोक आमकां सांगतात. बट आमी तांकां परत आमी सांगत आसले हांकां मातशें बाय सर्व्हिस स्मुथली करा म्हण. पण कोणी कांय मारा घेतला म्हणटा आमी आज प्रत्यक्षांक भेट दिवपाक आयिल्ले आनी आमी ते पळयले भितरली सर्व्हिस कसली आसती. आतां तांकां ते बरोबर आमकां तेंगेलो हे आसा पळय सेल्स मॅनेजर आसा तो बी हांगा आसलो. तेजे आमी विचारलें ही KYC सर्व्हिस पळय आसा ती तुमी स्मुथली कित्याक करनात. तेणे बोलावलो तो आमी बोला एडवर्टायज केला आनी कितें प्रमोशन केला पण तेजे बरोबर आमी चेक करपा लागले कांय ना. आतां आमी तेका हें केला रिक्वेस्ट केला तेणे पळय तुमी असली कितें करतात ते सर्वे करतात रजिस्ट्रेशन करात तेन्ना तुमी प्रॉपर अवेरनेस करपा जाय म्हण. आणि आता ऐकूया वितरक आणि गावगिऱ्या वाठारातल्या काय लोकांच्यो प्रतिक्रिया. आणि कितें तुमी वेगळे प्रोविजन कंपनी ना तुमी जॉयंटली करपा जाय खरें लोकांक हांगात पण बरे कंपनीचो आतां येवपाचो आसा मनीस मागीर कोणी करप तर तें सर बजेट ना फंड्स ना सर खंय तरी बारीकसो हॉल घेवन त्या हॉलांत तरी सारकें करिना पंचायत वाज करपाची न्ही हे लोकांक हाल न्ही आतां. पंचायत हॉल केले जाल्यार हांगा मनीस मेळना तातूंत भितर आमकां सगळें एक्टिवेट करपाक. ना हे रॉंग दिसता म्हाका. सरकार म्हणटा सरकार तुमच्या दारी म्हणटा हांगा कसं बाय इजी अवेलेबल इजी एक्सेबल जावपाक जाय आसलें. सगळी गोष्टी करपाक कंपनी आमकां एक पयसो दिना. आमी तांगे पयशांची करता आमी मागीर हे मनीस दवरला कंपनीन दवरला काय तुमी दवरला मागीर? आमी दवरल्या कंपनीन कांयच दवरना कंपनीचें कांयच ना. आतां सद्या लोकांक समजा आतां KYC केलीच ना आधार कार्ड लिंक केलें ना मग ताका सिलिंडर दिवपाक बंद जातलें. बुकींग मस्ट म्हणजे तेगे समजा बुकींग केलीच ना समजा आनी तुमी म्हणटा केन्ना येवन केला जाता म्हणटा. हायलायट केली बाबा नेटवर्किंग पण सारकें आसा. आमी हायलायट केलें आमगे एसोसिएशनान दिलो तांकां लेटर. मोबायल नेटवर्किंग आसलें कितें कांय एक्सेस ना. जॉग्राफिकल एरिया आमगे कशी पळोवपाक जाय. हो विशय आमी हांव सुद्दां आसता तूं श्रीपाद नायका कडेन आमी डिलरान गेला प्लस आमगेलो खासदार MP सावथ गोवाचो ताजे कडेन सुद्दां रिप्रेझेंटेशन आमी डिलरान दिलां. लोकांक अवेरनेस ना लोकांक थोड्या खबर ना आनी थोड्या जाणां कडेन मोबायल सारकी ना थोड्या जाणां कडेन कांय ना. 40 वर्सां पयलीं एजन्सी जे नंबर आहा ते फाटले आहा ते तांगेले सर्क्युलरा प्रमाणे वता.
गॅस काबार आहले न्हू खबर आसली ऑनलायन करपा म्हणपा लागले सगळे आतां कशें तुमकां सांगलें न्ही गॅस हें करतकीर मागीर तुमकां गॅस मेळटा मंगला हय तेजे पयलीं मेळपाना गॅस पयलीं मेळपाना आतां पयलीं डायरेक्ट तुमगे दारां येतालो गॅस आतां बुकींग करून येता येवपाचो बुकींग करून येता कशें जातालें जातालें बरें तशें सारकें बरें बुकींग करून येवप तें कशें बरें तें आमकां खूब फावटी मारीत रावंक पडटा न्हू हांगा परत आनी खोतिगांव गांवणकार सारक्या लोकां कडेन मोबायल आहा ते जाणटे लोकां कडेन आतां लोकां कडेन चड मोबायल ना न्हू बारीक मोबायल आहले ते कशें बुकींग करतले गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी वैष्णवी साळगांवकार. वचत थंय कोयराचो विशय सतावपाक लागला. कारापूर सरवणा तेचीच देख पळोवपाक मेळटा. सरवणा रस्त्या कुशीक लोक कोयराच्यो राशी हाडून उडयतात. संबंदीत खात्यान दखल घेवपाक जाय, थळाव्यांनी मागला. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. रोड सायड गार्बेजीचो प्रॉब्लम जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा. आमी सद्या वाठाराच्या सरवण एरियेन आसा आनी तुमी पळयतात की हो मेन रोड पिचोलीम सांखळी तुमी फाटल्यान हांगा पळोवंक शकता की हांगासर मोठ्या प्रमाणात गार्बेज उडयल्लो आसा. प्लास्टीक आसा तशेंच तितून कपडे आसा वेस्ट कपडे जे आसा ते बी उडयल्ले आसा. तशेंच फुडें जे आसा थंय सॅनिटरी पॅड्स उडयल्ले आसा रस्ते सायडीकूच. हेका लागून जी रोगराई आसा ती मोठ्या प्रमाणात वाडपाची शक्यता आसा. जे सॅनिटरी पॅड्स आसा तातूंतले रोगराई म्हटल्यार सामके वेस्ट जो आसा तो भायर उडोवंक जायना असो लोकांनी. थंयसर सामको जे लोक फुडें गांवांत रावतात ते थंयसर बसीक रावतात आनी त्या जाग्यारूच हे गार्बेज क्रिएट जाल्लेली आसा. तातूंत रोगराई पसरपाची शक्यता आसा. लोकांनी मागणी केल्या की ही जी पंचायत आसा ह्या वाठारांत कारापूर सरवण पंचायत आनी कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. तशेंच जे गार्बेज उडयता तांचेर कडक अशी कारवाय करून तांकां फायन मारपाक जाय. कमीत कमी 5,000ची तरी फायन तांकां मारपाक जाय. हांगा पंचायत काम करता पूण जे रोड सायड गार्बेज क्रिएट करता लोक तांकां समजना. ताका लागून ही गार्बेज आमकां दिसता ती आमकां सगळे कडेन दिश्टी पडटा. गोंयान पळयत जाल्यार आमी कितलीं वर्सां जालीं सरकारा कडेन मागणी जाता कचऱ्या संबंदीत. आयज कचरो हो जो आसा इतलो कचरो वाडलेलो आसा. प्रत्येक शहरान प्रत्येक खेड्यापाड्यान हो कचरो आसा. सरकार म्हणटा कचरो आमी नियंत्रण ठेवला पूण सरकारान नियंत्रण ठेवलें जाल्यार हो कचरो पयर सामको परत उडयता परत जाता आनी नाका ती घाण कचऱ्याच्या सामके सायडीक उडयतात. ती पॅड्सां आनी कितें हें तें जें आसा ही रोगराई निर्माण जावपाची शक्यता आनी भंय आसा. केन्ना कितें जायत तें कळना. हे डेंगूचे जर वाडत गेला आयज हो कचरो जर पळयलो जाल्यार सगळे वटेन कचरो आसा. संबंद गोंयान भर कचरो आसा. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागणी करता की ह्या कचऱ्याचे कडक सामको उपाय काडचो आनी तांकां फायन घालची. ना जाल्यार रस्त्याचे की CC कॅमेरा लावतो तेचेर सरकाराक सारकें कळटलें तर कितें बाबा ते कचरो कोण उडयता. 2 व्हिलरान घेवन येतात ते उडयतात चल्ले. हेजेर कोण कारवाई करीत ना. आनी मेन रोडाक म्हणजे चड मेन रोडाक जाला. आज पळोवंक गेल्यार सगळ्याच मेन रोडाक आज खंयच पर्यंत हेचें हें ना. खंयच्याच गांवांत आसना कचरो ना आसना पण खूब कचरो जावन पडलेलो आसा डब्बल. आनी पावसान जर पडलो तेजेर तर पावसान ती घाण सगळं पसरता. येवंक वचोंक सुद्दां मेळना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. बेताळ भाटी विलेजर्स कप इंटर विलेज फुटबॉल सर्त जाली. डॉन बॉस्को ऑडिटोरीन युन्स SC मांद्रेक हारयलो. 5-4 अशा गोल फरकान हो रंगतदार खेळ सोंपलो. बेताळ भाटी खेळा मळार बेताळ भाटी विलेजर्स कप इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीन फातोड्डेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटोरीयन ड्यून्स SC मांद्रेक टाय ब्रेकरा वरवीं 5-4 अशा गोल फरकान हारावन फायनलींत आपली सुवात निश्चित केली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. हवामान सुकें उरतलें, पूण IMDन वादळी वाऱ्या खातीर येलो अलर्ट 2 ऑक्टोबर मेरेन वाडयला. IMDन वादळा सयत खर वारे येवपाची शक्यताय उक्तायल्या. नागरिकांनी सादूर रावपाचें आवाहन केलां. तापमान 33 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय आसा, पूण आर्द्रतायेची पातळी वाडटली. उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक पावतलें. धुकें पडपाची शक्यताय. बुधवारा येल्लो अलर्ट. ह्या सप्तकान उष्ण हवामानाची शक्यताय. तापमान उरतलें थीर, आर्द्रताय वाडटली. बुधवारचें तापमान 33 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.